भोमा गावात हायवेच्या रुंदीकरणा खातीर नीस मारला। हे निसा भितरली घरां रुंदीकरणात वतली निसा भायली वच्ची नात। भोमा गावातली 64 घरां आनी देवळां निसा भायर पडटात, तांकां हात लावचे नात अशें स्पश्टीकरण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिला। या विशयाचेर राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप काब्रालान केलो। भोमा गांवच्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपा खातीर काब्रालान ड्रोना वरवीं मॅप दाखोवन प्रेझेंटेशन दिलें। जर कोणाच्या मनात दुबाव आसत जाल्यार ताणें आपल्या कार्यालयांत येवन दुबाव पयस करचो असो उलो काब्रालान मारला। 1992त सरकारान प्रकल्पा खातीर भूसंपादन केल्लें। त्या सुवातेर अतिक्रमण जाला ते काडटले, जी फकत 4 घरां वतात तांकां जमीन आनी अर्थीक लुकसाण भरपाय दितले अशें काब्रालान सांगलें। ज्या 64 घरांक नोटीसी आयल्यात त्यो नोटिशो प्रक्रियेच्या निमणे टप्प्यांत आपोआप रद्द जातल्यो अशें काब्राल सांगता। खंय तरी अजूनही नाकारलेले विषय चलता। म्हाका दिसता चडशे हे विषय जे आसात पॉलिटिकल विषय आनी तूं पॉलिटिक्स हाडचें न्ही अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव त्या पॉलिटिशियनाक रिक्वेस्ट करता। कित्याक एक लक्षांत हाडपाक जाय की डेव्हलपमेंट हे आख्खे गोंयभर जावपाचें आनी लोकां खातीर जाता। आनी आयचो हो जो प्रेझेंटेशन आसा फक्त भोमा विलेज म्हणजे भोमा विलेजीन जो खंय तरी लोकांक आनी समाजाच्या लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता। ही भोमा विलेज ही ग्रीन लायनी जी आसा हे आनी रेड लायनी आतां एक्विशन जे आसा ही रेड लायनी भितर एक्विशन हे सगळे रेड लायनी दिसता पळय हांगा कांयच घरां तुका कांय दिश्टी पडना। देवळां जी आसा पळय ही घरां आसा पळय आनी हो रस्तो आहा रस्त्याचे हे मातशें सुपर इमर्ज करता जाल्यार मातशें वयर सकयल एक 4 सेंटीमीटर जाल्यार हांगाच्यान एक्विशन जाता। हांगाच्यान एक्विशन जायना। ही खंयचे घरां वचना। नंबर 6 जर तुम्ही ही सर्वे बाउंड्री दिश्टी पडटा पळय ही सर्वे बाउंड्री आनी ही सर्वे नंबर 6ची सर्वे बाउंड्री हांगा वयता म्हूण ही रेड लायनी जर दिसता पळय हे एक्विशनाक घातला हांगा न्ही एक म्हणटा हांगा न्ही ती 64 घरां खंय तर ती हांव मागीर प्रश्न मागीर घेतलो सगळे एक प्रश्न म्हाका विचारलो प्लीज। ही जी आसा ही घरां तेंचे 1 फुटीना कितें येयले तुका सांगलें सर्वे नंबर 6 हो पीस असो वयता सर्वे नंबर आनी हांगा एक्विशन जाता हांगा घरां ना हांगा एक्विशन जाता हांगा जायना हांगा आमी कांय एक्वायर करना पळय ही तांबडी लायन खंय आसा आनी एक्विशन खंय लायना ही एक्विशन लायन ही देवळां आमची एक हे म्हाका दिसता महादेवाचें देवूळ आनी हे सत्यतें देवूळ ही जी बोवाळ करता पळय हे 2 देवळांची नांवान घेवन ते करता पळय एक्विशन आमी करता पळय हांगा हे सायडीन एक कुडको एक्वायर करना आमी आनी ही एक्विशन लायन ही एक्विशन लायन ही तांबडी दिसता पळय ही एक्विशन लायन आनी ती 4 घरां वयता म्हणटा पळय ती 4 घरां पळय 1 2 3 4 ही 4 घरां वयता। आतां तितू भितर ही जी एक्विशन तुमी लायन पळयता ते सगळे एखादी थोडी घरां आशिल्ली पयलीं मोडलेली आसा हांगा ना घरां बॉमकार बरी फॅमिली घरां मोडलेली आहा हांगा एक्वायर करता पळय हांगा आनी पळय ही एक्विशन लायन जी आसा ही रेड आसा पळय ही आतां फ्रेश एक्विशन लायन आनी ही ग्रीन जी आसा हे दिसता पळय तुका म्हणटा ही आख्खी ग्रीन आसा पळय ही ग्रीन लायन आसा पळय ही 1992 एक्वायर केल्ली आनी हितू भितर एनक्रोचमेंट दाखयता तुमकां खंयची मोडटा ही 92 एनक्रोच केल्ली 92 एक्वायर केल्ली आनी एनक्रोचमेंट खंय आसा दाखयता हे एनक्रोचमेंट हितू आमी एनक्रोचमेंट आतां आमी काडपाचें आसा ही देवळां क्रॉस करून हांगा खंय तरी एलिवेशन वयर आसा थंय आमी टच करतले सो हांगा फ्लायओवर येतलो हांगा कोणाची घरां वचना कांय वचना कोणी क्लियर सांगलें आनी कोण कितें हांगा दिसता पळय बारीक बारीक दिसता पळय हेंचे खातीर हे आतां एक्विशन करता पूण तेंचे खातीर भोमा पंचायत ही भोमा पंचायत हो भायर असो जागो घेतलो असो भायर जागो घेतलो हांगा आमी हांगा ताका रिहेबिलिटेशन करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।